नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। दिल्ली आड गोंयच्या वीज मंत्र्याची फ्री पावर डिबेट। काब्रालान उस्तिले दिल्लीचे स्टॅटिस्टिक्स। जैन म्हणटा दिल्लीत शक्य जाल्यार गोंयांतूय शक्य, बीजेपीक ना दानत। अरिष्ट व्यवस्थापन तयारी जाय, हुंवाराची कारणां आदी सोदची। केंद्रीय वॉटरवेज मंत्री श्रीपाद भाऊ म्हणटा न्हंयांचो गाळ उसपूचो पडटलो, बंधाऱ्यांचो मॅनेजमेंट जाय। रेड अलर्ट दिल्लो आसतना गोंयच्या लोकांचे उटंगार, हुंवारांत हाल, डिझास्टर मॅनेजमेंट फेल, इन्चार्जान माफी मागून खुर्ची सोडची, सुदिनान सरकाराक उजरायलो। वाळपयची गोशाळा परत उबी करूंक जाय आधार, खासदार मंत्री श्रीपाद भाऊ पावलो पळोवणेक। केंद्रा वरवीं आधाराचें उतर, लोकांनी हात फुडें करचे, गोशाळेचो उलो। पुराय कोकणात उटंगारान 3-4 दीस गोंयाक भाजी दुधाचो सप्लाय विस्कळीत। सांगली कोल्हापूर बुट्टी, मंगळारा सावन सप्लाय व्यवस्थीत। ट्रेडर दूधकार एजंटांचो अदमास। आणि 1999तले ऑपरेशन विजयाचे जैताची 22 वर्सां। भारतान मनयलो कारगिल विजय दीस। लडाखातल्या द्रास ते गोंया मेरेन प्राणाहुती दिल्ल्या हुतात्म्याक आर्गां। दिल्लीचो वीज मंत्री आड गोंयचो फ्री लायटीचेर दोनूय वीज मॉडेलाचेर डिबेट जाली। सत्येंद्र जैन म्हणटा दिल्लीत आपान करून दाखयलें, गोंयांतय शक्य। आमदार खरेदीचो पयसो लोकांक दियात। गोंयांत 2 वर्सांत 24/7 वीज पुरवण शक्य जाली ना जाल्यार खंय आपाचो मंत्री राजिनामो दितलो। काब्रालान दिल्लीचे स्टॅटिस्टिक्स उस्तिले। आपाच्यो खंय अवास्तव फटाश्यो। गोंयच्या फ्री पॉवर स्किमीचे डिटेलिंग आपाच्या मंत्र्या कडेन ना। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग रहते हैं, कोटचोरम में जो रहते हैं, वो भी अपना बिल निकाल के देख लें। जिनका भी बिल 300 यूनिट से कम आता है, इनको वोट मत देना, इस बार आम आदमी पार्टी को दे देना। अरे जनता देख रही है, जनता को क्यों नहीं देंगे? जनता का हक बनता है। इस देश के अंदर मैं बताना चाहता हूं आपको, इनको तकलीफ क्या है? अगर कांग्रेस ने ये गारंटी दी होती ना, ये मुझसे बहस नहीं कर रहे होते, इनको कोई तकलीफ नहीं हो रही होती, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी तो एक ही है। मैं इसको समाप्त ये करना चाहूंगा, पहली बात तो कि आज की जो बहस थी, जनता ने फैसला करना है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो 300 यूनिट फ्री नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि गोवा की 87% जनता को हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। अरे 2021 बजट आई शो देते हैं। परेशान सुन लीजिएगा, आप गलत बोल रहे हैं, इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। आप सही बोलो, परेशान की बात नहीं है। अभी आप he first the form government with Congress. There are equations, and I don't want to talk about those equations. In Delhi, what he's talking about giving 200 units free, and what about 12 rupees and 8 rupees and 6 rupees 50 paisa tariffs? Our highest tariff is 4 rupees. So they are taking from somebody else, somebody who is paying, and they're giving somebody else. I have got a judgment here of a particular thing where there was a claim that the tenants who were unable to pay their monthly rent and petition number 4, where he promised and he did not give. Today they have gone to High Court, and High Court is telling them to give free. You are aware of this? Yeah, you see this petition. You read this petition. We cannot go in petitions. We here cannot give free what we cannot commit. As far as power, we have said we cannot, but we have given subsidized power, and we will continue giving subsidized power. Cannot promise to give free electricity. We cannot, but they have been promising a lot of things, and people are going to court. So I'm just giving one such thing because he asked me the question. Some free rent was supposed to be given, which is not given. People have gone to court, and High Court has given the order now to give them because your Arvind Kejriwal ji has promised free at that time. It is the order. You can read it. और केजरीवाल ने जो कह दिया पत्थर की लकीर है, लिख लेना, जो भी कहा है वो पूरा होगा, 100% उस बात गारंटी है। I've just given you one document. Ask him why it is not happening. इलेक्शन में दिखा देना, इलेक्शन पर हमारा वो I've just given you a document. You have आप मैनिफेस्टो में दिखाओ। आपको अभी एक डॉक्यूमेंट दिया रुपेश जी को, केजरीवाल ये देखो, आप पढ़ो, वो क्या है पढ़ो ना। हाईकोर्ट को बोलना पड़ा आपको देने के लिए, फ्री देने के लिए। आप पढ़ो, ये पूरा हाईकोर्ट का जजमेंट है, पढ़ो। See, high bills is based on consumption. How can they increase? See, increasing electricity is only when you have tariffs increased. I will show you
minimum for last 3-4 years, that the tariffs have not been increased for consumers. I can prove to you that we have not increased tariff for increasing the billing ratio. There is no nothing else I can. उनका आंसर तो दीजिए, गलत बिल का तो आंसर दे दो। गलत बिल दे दो, मैं अभी भी देता हूँ। अरे आपका जैसा कहाँ गलत बिल का थोड़ी पूछा है, उसने बोला है कि टैरिफ जो है बिल का है जो बढ़ाया हुआ है, तो मैं बोला उसको हमने टैरिफ बढ़ाया नहीं। और आपका जो आदमी कल मेरा घर के सामने जो बिल दिखा रहा था, मुझे दिखाओ, मैं उसका भी फैसला करेगा। अभी दिखाओ मुझे, आपके पास है तो। अगर 2 साल की बात कह रहे हैं, 2 साल के अंदर हम आपको करके दिखाएंगे। 24 घंटे बिजली दिल्ली के अंदर भी हमने 2 साल के अंदर कर दी थी, तब हमने प्रॉमिस भी नहीं किया था। अब की बारी हम प्रॉमिस कर रहे हैं 2 साल के अंदर 24 घंटे बिजली करके दिखाएंगे। Otherwise, your minister will resign. ओके, डेफिनेटली। Okay. पहली बात एक तो ये तो मान लिया ना सबने कि हमारे मिनिस्टर बन रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है। डिबेटी उपरांत इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा हॉला भायर जमिल्ल्या बीजेपी कार्यकर्त्यांनी काब्रालाक हिरो केलो. काब्राल जिखलो म्हूण जल्लोष. काब्राल म्हणटा आपाच्या मंत्र्यांची बाता, फॅक्ट्स ना. जैन म्हणटा डिबेटीत गोंयचो सरकार एक्सपोज, लोकांक लायट फुकट दिवपाची बीजेपीची तयारी ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. अरिश्ट प्रबंधन यंत्रणेन हुंवारा सारखे घडणुकांक तयार रावचे. हुंवाराचें कारण पयलीं सोदूंक जाय. बंधाऱ्यांचो मॅनेजमेंट सारको जाय. न्हंयांचो गाळ उसपूंक जाय म्हूण केंद्रीय वॉटरवेज मंत्री श्रीपाद भाऊ उलयला. ताणें मुख्यमंत्र्याचो गांव भामय पाळी आनी सत्तरींत भोवन हुंवारा उपरांतची परिस्थिती पळयली. घरां मोडल्यांत, तांची घरां खंय नवीं बांदचीं पडटलीं. उत्तर गोंयचो खासदार केंद्रीय पोर्ट्स अँड वॉटरवेज मंत्री श्रीपाद नायकान सोमारा भामयपाळी आनी सत्तरीत भोवन हुंवारा उपरांतची परिस्थिती पळयली. अरिश्ट प्रबंधन सारकें ना हें भामयपाळी गेल्ले कडेन तो अप्रत्यक्ष उलयलो. की हाज्या फुडें अशेंच जातलें, त्या पद्दतीन डिजास्टर मॅनेजमेंट हो तयार आसचो. हेजो हे सगळो फ्लड जावपाचो कॉज कितें, कारण कितें सोदून काडूंक जाय. त्या पद्दतीन ताचेर उपाय योजना करूंक जाय. आज पोन्ने बंधारे आसात, आड घातले ते खांबे ओडूना, ते कवडां तशींच घातलेले आसात म्हणून ते उदक ब्लॉक जाता न्ही. पावस येवचे पयलीं सगळे लिफ्ट सुरळीत पाणी वचूंक जाय, तें करूंक जाय. दुसरे बरोबर ताणें डिसिल्टिंग कांयच करूं ना आतां पर्यंत. आनी ताका लागून नदी ज्यो त्यो 5 मिटर आशिल्ल्यो त्यो 1 मिटराचेर भरून रावल्या. त्यामुळे उदक वतलें खंय? उदका रावपा जागी नदीची गाळ जो आहा तो काडल्यार उदक थंय उरतलें न्ही. घरां कोसळ्ळ्यात ती उबी करूंकूच जाय. डॅमेज जाल्यार तिवूय घरां मोडून नव्यान बांदची पडटली. केंद्रा कडच्यान जाता तितलो आदार मेळोवंक यत्न करतलो म्हूण भाऊ सत्तरीत गेल्ले कडेन उलयलो. 2-4 दीस भितर रिपोर्ट्स पूर्ण करून ते आमकां दितले. राज्य सरकार केंद्राक धाडटली आनी केंद्राकडून आमी जास्तीत जास्त कितें मदत दिवंक मेळटा. पण भाऊ नुकसान भरपाची क्रायटेरिया ठरल्या. क्रायटेरियाचो ऑलरेडी सेट आसा म्हणून ताचे भायर वचून म्हणून पयलीं तुमची जुनी क्रायटेरिया आहा पळय, ते क्रायटेरिया म्हाका दिसना एक्झॅक्टली मागीर ताचेर रावं नाका म्हणलें तांकां. म्हणून वस्तुता तुमी स्वता वचून प्रत्येक आतां हें घर आसा, हाका जर क्रॅक गेल्ली आसा जाल्यार ते घरांत घराचो संपूर्ण घराचो डेमोलिशन करूनच ताचो व्हॅल्यू हें दिवंक जाय. अशे पद्दतीन तांकां करपाक लाय. गरिबांची घरां आयडेंटिफाय केल्यात. तांचे घरांचें काम खंय रोखडेंच सुरू जातलें. गरीब घरां आमी आयडेंटिफाय केल्या. त्यो घराचें काम फाल्यां नाल्यार परवाचें चालू जातलें. हरिजन वाड्याची सगळीं घरां हांव बांदून काडटा. त्याच बरोबर आमी कणकिऱ्या घरां बांदून काडटात. त्याच बरोबर गांजेक एक घरां बांदून काडटात. तिराळी घरां बांदून काडटात. लोकांचे डॉक्युमेंट व्हांवून गेल्यात, हुंवारान इबाड जाल्यात. त्यो गजाली खंय मार्गाक लावच्यो पडटल्यो. लोकांची डॉक्युमेंटेशन केल्या. आमी जेन्ना म्हणटा रोजगारा खातीर जे कितें डॉक्युमेंटेशन लागता, तलाटी सर्वे करता, तलाटी खातीर जे सर्वे लागता, हे सगळे एक्झॅम्पशन सरकारान दिवपाची गरज आसा. मुख्यमंत्री कडेन आमी सजेशन ऑलरेडी केल्लें आसा. प्लस साहेबाच्या माध्यमांतल्यान आमी सरकारा कडेन आनी कलेक्टराक विनंती केल्या की खंय ना खंय ह्यो गोश्टी मार्गा लावपाची गरज आसा. सर्वे व्यवस्थीत जावपाची गरज आसा. दिसाक सुमार 4,500 लोकांक जेवण पावयता म्हूण विश्वजीत सांगता. 4,500 फॅमिलीक आमी रोज कूक फूड आमी धाडटा. म्हणजे कारण तेंची भांडी वेसल सगळे युटेन्सिल्स सगळे व्हांवून गेल्या. सावड्डेचो आमदार मंत्री परिस्थितीचेर नजर दवरून आसा. कर्नाटकान उदक सोडलां काय ना तें पळयता. सोडलां आसत जाल्यार परत अशें जावंक जायना म्हूण खंय तांकां सांगतलो. पावसकर मोल्या कुळ्या शिगांव पळोवणेक गेल्लो. हें उदक समज तेणी सोडलां बाय चान्स जाल्यार तशें सोडपा जायना. हे तांकां डायरेक्शन दितले. तेंचे आनी आमचे कॉन्टेक्ट अशें जावपाचो आमी प्रोविजन दवरतले. हे कॉन्टेक्ट करूनच मागीर उदक सोडपाक जाय जाल्यार ते आमचे बिल्डिंग्साचे ऑफिसर आयल्या. हांगसर ज्यो धालाचे मांड, जे गणपती विसर्जन सेट, ह्यो सगळ्यो हे जाल्या कोलॅप्स जाल्ले आसा. कुळ्या आनी शिगांव विलेज पंचायतीक विविध वाठारांक 139 घरांक इफेक्ट जाला. थोडी घरां मातयेची आसुल्ली ती जमीनदोस्त जाली आनी थोडी मातयेची घरां मातशी डेंजर पोजिशनां आसा. तेंचोय आमी विचार करता आनी बाकीची जी मदत सरकारान करपा जाय
आमची पर्सनल मदत आसतली, पंचायतीची मदत आसतली, आमी जो पर्यंत लोकांक रिलीफ मेळपा खातीर आमचे प्रयत्न करतले. पयशे तेंचे येतले. आतां लोकांचे ट्रकूय हे जाले, ट्रकां भितर उदक गेला, इंजिनाक उदक गेला, जीपीच्या इंजिनाक उदक गेला, डिझलाक उदक गेला, हेजोय विचार आमी करता. पंचायती शक्य तश्यो लोकांच्या आदाराक फुडें सरतात. रेजोल्युशन धाडटा आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायती, कित्याक पयरूच आमकां जेन्ना बिडिओक आपयलो आनी अर्जंट आमी सांगलें की आमकां ह्या लोकांनी कितें ना कितें मदत करूं जाय, आमचें कर्तव्य आहा, आमी फर्स्ट ह्या लोकांचे आमी देणे आसा जेणे करून ते त्रासान पडला आयज. तेन्ना बिडिओन सांगलें की सादारण 2 लाख रुपया पर्यंत आमकां पंचायतीक रायट आसा, तो तुमी मदत कशी करपा जाता ती तांकां डिवायड करून घालात. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत, कल्पेश गांवस आनी विवेक प्रभू. हवामान खात्यान पावस खंय कितलो पडटलो ताचो रेड अलर्ट पयलींच दिल्लो, तरी लोकांक भोगचें पडलें, हाल जाले. डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या इन्चार्जान गोंयचे जनतेची माफी मागची, राजिनामो दिवचो म्हूण मोगो मागता. सुदीन म्हणटा सरकाराचो मिसमॅनेजमेंट, तेवटेन ऑनलायन क्लासीक नॅटवर्काचो इश्यूय मोगोन लावन धरला. निवेदनां दिवन जालीं, आतां खंय धरणे. हवामान खात्यान पावस खंय खंय पडटलो याची नोंद 3 दिसां पयलीं सांगिल्लें. कशा पद्दतीन पावस सुरू जातलो तेंय सांगिल्लें आनी रेड अलर्ट सगळ्या तालुक्यांनी आमच्या आनी महाराष्ट्रांत कर्नाटकांत डिक्लेअर केल्लो आसतना आमचे लोक थंयच कित्याक उरले, तांचे पर्यंत सरकारी यंत्रणा कित्याक पावना, आनी जी यंत्रणा राती जें 12 नंतर उदक चडत रावले, ओपाक आनी 12 नंतर जें उदक चडलां तें एक मिटरान चडलां. नुकसान जें जालां तें हजारो कोटीचें जालां. जे भुरग्यांचेर अन्याय जाला, ऑनलायन एज्युकेशन चालू केलां, ताजेर आसतलें तें आंदोलन आमी फाल्यां जे आमी आझाद मैदानाचेर 100 लोकांक घेवन, पालकांक घेवन मोगो कमिटी बसतली, तें आंदोलन फाल्यां बरोबर 9:30 आझाद मैदानाचेर आमचें चालू जाता. आनी निशेध आंदोलन आमी थंय घोशणा आमी व्हडल्यो आसच्यो ना, नुस्ते बसून रावतले, आमचे बोर्ड आसतले वीच वील स्पीक अबाउट ऑनलायन एज्युकेशन इन गोवा. आनी त्या नंतर 4 आमी थंयच्यान डिस्पर्स जातले. वाळपयचे गोशाळेक केंद्रा कडच्यान शक्य तितलो आदार घेवन दिता म्हूण केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ गोशाळेक उतर दिवन आयला. ताणें सोमारा स्वता नाणूस वचून परिस्थिती पळयली. गोशाळेक हुंवाराचो मोठो फटको बसला. 95 गायो सोंपल्यो, 15 लाखां वयर लुकसाण. अजून थंय 400 गायो आसात. तांचे गोठे, पोटा पाण्याची वेवस्था परत उबी जावंक जाय. गोशाळेक आदार जाय. वाळपयचे गोशाळेक हुंवाराचो मोठो धपको बसला. गोशाळा परत उबी करतले जाल्यार लोकांच्या आदारा बरोबरच सरकाराचोय मोठो आदार जाय. केंद्रीय मंत्री उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायकान गोशाळेची परिस्थिती पळयली. केंद्रा कडच्यान आदार हाडपाचे भाऊ उलोवन आयला. स्वता कलेक्टर हांगा आसात, आमी तांकां हेच सांगलां की जी नुकसान भरपाई जाली ती योग्य तरेची तुमी रिपोर्ट्स करात. लक्षात आयलें, कारण वयले वयर दिसता ते आनी खरी नुकसान जाली वेगळें आसता. मातशें जर खोलून तांचे कडेन हें करीत कशे कशे पद्दतीन इनडायरेक्टली नुकसान जालां तेंय त्या रिपोर्टाक घेवं जाय, मॅक्झिमम आमकां तांकां दिवपाक मेळटा. पण गोशाळा म्हणजे अशें जर व्हडलें म्हणजे ती सेंटर थ्रू बीन कितें तुमी हेल्प करता? हय हय, हो रिपोर्ट आमी सेंटराक सीएमा कडेन उलयला, सेंटराक धाडटा रिपोर्ट पावलो की ताबडतोब जे कितें सेंटराक मॅक्झिमम दिवंक मेळटा तो फंड आमी रिलीव करता. वाळपयचे गोशाळेक 15 लाखां वयर लुकसाण जाला. गोरवांची खावड काबार. लोकां कडच्यान मदतीचो हात फुडें सरता. सरकाराची मदत पावता तेन्ना पावता. तो मेरेन आसा त्यो गायी सांबाळपाचो, हुंवाराचो मार बसून दुखापत जाल्ल्या दुयेंत पडिल्ल्या गायी गोरवांक परत उबी करता म्हणल्यार पयसो लागतलो. जाता तांणी मदत दिवची म्हूण गोशाळेचो उलो. आतां वेगवेगळ्या भागांतले लोक येतात, त्यांचे आपापले चारो हाडून दितात आनी कितें वेगवेगळे आर्थीक सहकार्य दितात. शेड्स आसल्यो त्यो आमच्यो टोटल 2-3 शेड जे गोरवांची ती मोडलेल्यो आसा आनी हे आतां परत आमचे रिबिल्ड करप काम चालू आसा. मेन आमकां अंडर ऑब्जर्वेशन गोरवां आसा, कित्याक ती 8-9 वरां उदकान उरली, सो तांची बॉडी मातशी वीक जाल्ली आसा आनी तांकां आतां तेंचो जो इम्युनिटी आहा बॉडीची ती वाडोवपाचो वेगवेगळो प्रयत्न आमी चलतात. तें डायट तेंचो चेंज केल्लो आसा. आतां आजून ग्रीन फॉडर तसो पावोंक ना, कित्याक कर्नाटकांतल्यान येतालो ग्रीन फॉडर, ते गाडयो बंद आसा आनी पावसूय खूब आसल्या कारणान आजून तो फॉडर पावोंक ना.
बाकीचे आमचे लागचे सगळे गोप्रेमी आसात, वेगवेगळ्यो संघटना आसात, ते येवन तांचे अशे खुबशे सहकार्य मेळत आसात. आमी गोंयच्या बाकीच्या लोकांक हें करता की तुमकां जशें शक्य आसा तुमी येवन विजीट करात, तुमकां जाता तशी मदत करात अशें आमी अपील करता. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. शुक्रारच्या हुंवाराचो मार मुख्यमंत्र्याच्या भामय पाळी गांवांत हेल्थ सेंटराकय बसलो. हेल्थ सेंटर पुराय उदकांत. उदक देंवलें तेन्ना हेल्थ सेंटरांत दाट चिखल, वखदां आनी डॉक्युमेंट काबार. लोकांक वैजकी सेवा जाता तितले बेगीन मेळची म्हूण थंयच्या हेल्थ वर्करांनी दीस रात एक करून थंयचें क्लिनीक एकदांचें कशें तरी सुरू केलें. शुक्रारा सकाळी हांगा पूर आयिल्लो आनी पूर आयिल्ल्या कारणान हांगा सबंद वाठारांत उदक भरलेलें आनी त्याच्या बरोबर आमच्या हेल्थ सेंटरानूय उदक भरलेलें. आमी फूल दीसभर वाट पयली उदक कमी जातलें आनी आमच्या सेंटरान आमी येवन पयतलीं म्हटल्यार आमकां कितें करपाक मेळ्ळें ना. जेन्ना शेनवारा सकाळी आमी हांगा येयली तेन्ना आमचे सबन सेंटर जेन्ना ओपन केलें तेन्ना सबन हांगा रेबो आनी आमचे सगळे डॉक्युमेंट्स, आमचे सगळे मेडिसीन सगळे उदका खाली आसले. सगळे इलेक्ट्रिक्स गुड आहा ते पाड जाले आनी हांगा दररोज सोमारा ओपीडी जाता. सो लोकांक गरज आसली ओपीडीची, तेका लागून आमी सगळे हे निवळ करून आमी 2 मानाय घेतले आनी हो आमचो सेंटराचो अटेंडंट आसा तेणे आनी हांवें मेळोन परत आसली तशें परिस्थिती केली की लोकांक ह्या ओपीडीचो फायदो जावचो, लोकांक मेडिकल फॅसिलिटी मेळची. आज फाल्यां करीत 15 वर्सां जालीं. कन्फर्मेशनाचें नांव ना, डीएड ना म्हणून रजांव दिवन डीएड करूंक लायले. नोकऱ्यो भलत्यांकच दिल्यो. आतां वोगी बसचे ना म्हूण 129 पॅरा टिचर्सांच्या आझाद मैदानार धरणे. 5 वर्सां वयर टेम्पररी पोस्ट दवरूंक शकना. वॅकन्सी करूंक ती भरची पडटा. सगळ्यांक परमनंट करचे. पिराय मर्यादा वाडोवची. पॅरा टिचर्सांच्यो मागण्यो. आम्ही सगळे पॅरा टीचर 129 आसात. पॅरा टीचरी खातीर खरें तर प्रेफरन्स दिवपा जाय कित्याक आमचे 15 इयर्स जाली ह्या जॉबाक आनी ते सुद्दां न्हू इन सर्वीस ट्रेनिंग आमकां गव्हर्मेंटानूच प्रोवायड केल्ली. डायरेक्टराक विचारलें की आमचें कितें तुमकां आमी जे लेटर तुमी आमकां दी म्हटलें रिप्रेझेंटेशन आमी ताका दिल्लें. तो सांगपाक लागलो अजून पर्यंत कांय ना, थोडे दीस रावा कित्याक आतां असेंब्ली आसा सो ताका लागून थोडे दीस राव. पूण आमकां रावपाक पेशन्स ना. इतलेंच न्हू बीएड टीचर आमी घेतल्या, बीएड इंग्लीश टीचर ट्रेन इंग्लीश टीचर म्हणून घेतल्या पळय न्हू त्यो सुद्दां रॉंगली घेतल्या. सर्वीस मेमोरेंडम आसा की एक पोस्ट जर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर घेतात आनी कंटिन्युअस जर तो 5 वर्सां पर्यंत जर ते घेतात आनी इनकेस जर तांकां फर्दर घेवपाक जाय जाल्यार एक्चुअली तेंच्यांनी ते पोस्ट क्रिएट करून जो टेम्पररी स्टाफ जो घेतात ते 5 वर्सां कंटिन्युअसली अपॉइंट करतात तांकां ताणें स्पेशल पोस्ट क्रिएट करून ताणें ते वेकन्सीज क्रिएट करपाक जाय. आमकां थंय दवरला आनी 2018 गव्हर्मेंटान जेन्ना परिकर सीएम आशिल्लो तेन्ना 182 टिचर्स घेतल्यात. आमकां 15 वर्सां जाल्ली कारणान आमची एज जी आसा जी 45 जी आसा ती थोड्यांची आमची चड जाल्ली आसा, 50 आसा. थंय आमकां एज रिलॅक्सेशन जाय. हे आमचे 3 मागणे आसात. आमकां प्रिफरन्स, स्पेशल प्रिफरन्स, टॉप प्रायोरिटी, एज रिलॅक्सेशन हे आमकां मेळपाक जाय. पुराय कोकणांत उटंगाराक लागून फाटले 3-4 दीस भायली भाजी दुदाचो सप्लाय विस्कळीत जाल्लो. घाटांनी पालसणां कोसळिल्लीं. सांगली, कोल्हापूर शारांनी बुट्टी. गोंयच्या मार्केटांनी भाजी दुदाक फटको. मंगळारा सावन सप्लाय वेवस्थीत जातलो म्हूण ट्रेडर आनी दूदकार एजंटांचो अदमास.
गोंयांत पिकतालें जाल्यार खंय कास्तीक जावपाची न्ही. शेवटे कित्याक ते डुंगर कोसळ्ळा न्हू, व्हांवून गेला सगळे वाटेन, ताका दूद येना. आमचे सांकडी बिचोली डॅम सगळे डॅम सोडलेले आहा, ताका लागून दूद खंय मेळना, कलेक्शन बी जायना. आतां अमूल डेरी गुजरातसून येवपाक तांकां बाट ना, 2-3 दीस जाले ते बी बंद आहा, तेंचो कोठो काबार. फाल्यां गॅरंटीन आमचे गोंयचें दूद येतलें, गोंयच्या दुदाक पण येना, दूद मेळपाक शक्य ना. कित्याक भायलें दूद एक टँकर 2 भायले हाडटा आमी, ते टँकर बंद. आतां गोंयचें दूद आमचें येता जाल्यार आमचे थोडे गोंयकाराक मातशी मेळटा दूद, म्हटल्यार आमचे गोंयकार सरकारांनी भरपूर गोंयचें दूद उत्पन्न करूं जाय. जाता तितकें उत्पन्न जाल्यार आमकां भायलें दूद घेवपाची गरज नाका. माझे सब मार्केटान आज दुधाचे खूप शॉर्टेज आहे. दूध ना मार्केटान, दूध ना. कितें आसता पळय रस्त्यार वाटेक ते हे जालें, माती पडले आनी ब्लॉक जाले. सद्या दुधाचे टँकर कोणाचे येवना म्हणून अमूल आनी दुसरे कुठेच दूध येवना. मार्केटान दुधाची शॉर्टेज आहे. चडशे भाजीचे दुकान हांव गाडयान घेवना बेळगांवच्यान म्हणून त्या भाजीची मातशें कोथमीर आनी मिरसांग बी सगळं तन्ने मिरसांग बी खूब शॉर्टेज आहा. चड करून ट्रकां ट्रान्सपोर्ट जायना, माती पडलेल्या रस्त्यार आनी माल्लाची खूब शॉर्टेज आहा. म्हणून आज दूध येवंक ना दूध येवना. सकाळच्यान म्हाका दूध ना, नाजाल्यार 2 बॉक्सां वयताले. बाणावले दोगो अल्पवयीन चलयांचेर गँगरेपाच्या आरोपा सकयल कोलवा पुलिसांनी 4 गांक उखल्ले. 4 जाणांक कोलवा पुलिसांनी रिमांडार घेतल्यात. धरले तातूंत मडगांव हावसिंग बोर्डांतलो 21 वर्सांचो असिफ हटेली, दवरले झरी वाड्यावेलो 33 वर्सांचो राजेश माने, 19 वर्सांचो नितीन यब्बल आनी 31 वर्सांचो गजानन चिचणकार अशे 4 आसात. रातीं कंप्लेन जाल्ली. पेडणे भुमिपुत्र आमदार जाय, हुंवार आयलो, घरां व्हांवलीं, रस्ते व्हांवले, आमदार मंत्री लोकांचे वासपूसेक ना म्हूण मिशन फॉर लोकलाचो राजन कोरगांवकार उलयला. बेठोच येवन वेले वयर पळोवणी केली म्हणून जायना, लोकांक मेळून खंय प्रस्न तडीक लावचे पडटात. सो सरकारान ह्याच्या विचार करूंकच जाय. काल डेप्युटी सीएम इलो इब्रामपूर गावात इलो म्हणजे जाला, खंय काय जाला, खंय जावन बगल्यान काय तेणी. काल आमी हयसर प्रत्यक्ष घराघरांनी जावन इलो जाल्यार डेप्युटी सीएम आनी तेजी जी व्हडली टीम आसली ती टीम भायले गेली वयर रावन. हेका काय अर्थ आसा? आमी इलो मरे काल सगळ्या घराघरांनी भोवलो काय ना, कोण विचारला? आमी प्रत्येक घराघरांनी पाळण्यान जावन येयला. खंय आसलो तो आमचो डेप्युटी सीएम काल? तो काय आपलं तोंड दाखोवपाक येयला? थंयसर ते व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेवनूच तेणी घेवंक शकलो असतो हयसर येवपाची काय गरज आसलेली? पयलीं तर आमी सगळ्यात पयलीं हयसर येयलो. म्हणून भुमिपुत्र कित्याक आसांक जाय हें कारणच काल सिद्ध जालां. आनी गांवांतल्या लोकांनी म्हटलां भुमिपुत्र रोखडो पावता. त्या टायमार सरकारी दरबारीचो एक माणूस नासलेलो. ह्योच तो आदर्श गांव, टायमार सगळ्यो गोश्टी घडटात ते. डेप्युटी सीएम सदांच म्हणटा विकास. ह्योच तो काल रस्त्या वरसून येवन गेले, तूं तांकां 2 पयशे तेंच्या हातात घातले आनी विकास जालो. ही रियलिटी बगलेले काय? ह्या गांवांतल्यांचे प्रॉब्लेम बगलेले काय? हे सगळे घराघरांनी ज्या माणसांक जो प्रॉब्लेम जालो, जांकां जेवण करूंक मेळना, तेची वेवस्था केले काय तूं? तांकां रेशनी खातीर दिले काय? कसलो डेप्युटी सीएम, कसलो मेरे ते डेप्युटी सीएम आनी आमदार? हेच ते तूं कळटा तूं काय करूं शकता इता. हे मी बाबू आजगांवकारांक सांगूंक सोदता, तूं पयशे दिले म्हणून जायना. ह्या जर घर उबारून दिलेलं, घर बांधून दिलेलं, त्या घरात जर फॅमिली रावली तर त्याचा मोठेपण असला, आदर्श गाव तेव्हा म्हणा येता असला. काय करते तू ॲज अ डेप्युटी सीएम आसन? जर ह्या असं करू शकना तर पुढे काय करतले? कसले आश्वासनं दिते तू लोकांक? पुरं करा ते आश्वासनं दिवपाचा. बेस्ट तू मडगांवात राव, काय उपयोग नाही सर. काल येऊन भायले भायर गेला, भितर सरलेले कळतलो असला. येवकच ना तो, भायले भायर गेलो आनी गेलो तो. दिल्ली चर्च मोडून वडयले ताचे बाणावलेचो आमदार चर्चिलाक दुख्ख. तो आनी ताची धूव वालांका दोगांय दिल्ली वचून चर्चेच्या फादराक मेळून आयलीं. नवी दिल्लींत लिटल फ्लॉवर चर्च डिमॉलिश केली म्हूण सगळ्याक बोवाळ. राजकीय पक्ष दिल्ली आप सरकाराक बोट दाखयतात. केजरीवाल म्हणटा दिल्ली डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी जबाबदार. But in Goa, we are together. Goa, Hindu, Muslim, Catholic, till today we are together. But what is done here is very, very bad. The big sentiments, not only in India, whole world. Because nobody told you to touch anyone religious.
anybody. And this is a system what they use, Kejriwal, on video letter, sending on Friday and demolishing on Sunday, Monday morning. Address was wrong. And address was wrong. And I got a news from your priest. It is not the court anything given, not serve the notice, but to serve the notice by the video. This is your priest, your committee was saying here. That's the reason I came in Delhi from Goa to find out exactly what. Because he was telling that he came in Goa, Kejriwal saying, I'm not aware what happened. But one day, Jesus will tell him what he done. आदली सर्गेस्त आमदार मंत्री विक्टोरिया फर्नांडीस सांताक्रूजच्या मामीची बर्थ एनिव्हर्सरी. मामीक मानपी सांताक्रूज तिच्या घरा पावले. आमदार दिगंबर कामतय आशिल्लो. मामीची अर्धी उरिल्ली कामां तिचो पूत रुडॉल्फ तडीक लायतलो म्हणून दिगंबर कामत उलयला. रापणकार तेन्ना रापणकाराचे रायट्स काडलेले आनी मामी सारके फुडें येवन तेमकां पुनय आनी हें रायट्स दिवपाक पणजे व्हडलें एजिटेशन जाल्लेलें आनी मामी सारके फुडें आसले. मामी म्हणजे काळजांतल्यान म्हणून येता आमच्यानी आवय. ही आवय आपले प्रोजेक्ट चलयताली. मामी तसलें केन्नाच घेवन वचो, आपल्याचो फायदो पळोवंक ना. ते बारीक बारीक लोकांक मामी सदींच फुडें. काणकोणा असो डिजास्टर येयल्लो, बुड्डे येयल्ली. आमी काणकोणकार न्हू पूण आमी गोंयकार म्हणून एक मामी लेजन्सी घेवन आपली हिम्मत घेवन आपली युनिटी घेवन आमी हांगासर 5 बशी म्हणून काणकोणा गेले. As a grandson, I've learned many things from her personally, mostly on how to behave as a person who is given a responsibility by the people of her constituency. त्या टायमार तो ओपिनियन पोलाक जर मामी झगडना जाल्यार हो गव्हर्मेंट आमकां पळोवंक मेळपाचो नासलो. हिंगा असेंब्ली आसपाची नासली. हिंगासर CM पासून हिंगा आसपाचो नासलो. एक आसपाचो महाराष्ट्रावाडी आनी आमकां कोण MLA पासून मेळूंक वयतले जाल्यार आमकां बॉम्बे महाराष्ट्रान वचूंक पडपाचें. हे तेणी आमकां झगडोन दवरला म्हणून आयज आमी अशें ओपन उलोवंक शकता आनी अशे लोक आतां आमचो फ्रिडमाक लागून जावं तशेंच आमच्या हक्काक लागून आमकां मामीन तशेंच महात्मा गांधीन आमकां शिकयलेलें आहा. बाब रुडॉल्फ हो तिच्या स्टेप्साचेर स्टेप्स दवरून मुखार वता आनी म्हाका खात्री आसा की ताकाय समाजा बद्दल काम करपाची खूब आवड आहा. तो करता वता वाड्या वाड्यांनी आनी रुडॉल्फान तिच्याच भशेन मुखार सरून जर काम केलें जाल्यार म्हाका दिसता ह्या वाठारांत सगळ्या लोकांक एक मामीची याद जातली की मामीचो वारसो बाब रुडॉल्फ मुखार चलयता आनी मामीन जें काम तिचें अपूर्ण आशिल्लें, जें स्वप्न तिणें पळयल्लीं ह्या वाठारा खातीर ती पूर्ण करपा खातीर रुडॉल्फ झडटलो अशी आस्त बाळगिता आनी देव. भारत 22वो कारगिल विजय दीस मनयता. 1999 जाल्ल्या ऑपरेशन विजयाच्या जैताचो दीस. विपरीत परिस्थितीत 60 दिसांच्या सशस्त्र संघर्षात कारगिलांत घुसयल्ल्या पाकिस्तानी घुसखोर आनी लष्कराक भारतीय सेनेन खडतर दोंगर पादाक्रांत करून मोकळे केले. गोंयांतय विजय दीस मनयलो. Kargil war, which was fought during the months of May, June, July 1999, is one of the rare battles which was not fought before after independence by a country. आणि समेस्त गोंयकारांक तरणाट्या युवक युवतींक आव्हान करता
आमी बी म्हाका दिसता देश प्रेम हो सदोदीत आमच्या मदीं असो जागच उरपाक जाय आनी तो देश प्रेम परत एकदा व्यक्त करपा खातीर मिलिटरी फोर्सीस आसतले, नेव्ही फोर्सीस आसतले, एअर फोर्सीस आसतले, गोंयकारांनीय बी अशाच पद्दतीची प्रेरणा घेवन तांच्यांनी जॉईन जावपाची गरज आसा. आमचे कारगिल हेच्या खातीर कारगिल युद्ध आसले त्या जेच्या आमचे जे भारतीय सैनीक शहीद जाला तांकां आदरांजली म्हणून आमचो गोंयकार निवृत्ती सैनीक संघ हेंच्या तर्फे आज ह्या शहीद स्तंभा कडेन आमी वाळपय हांगा कार्यक्रम केल्लो आसा. जे ऑपरेशन विजय जालें कारगिला खातीर तो एक दीस तांचे बलिदानाचो दीस म्हणून आमी याद करता आनी ताचो विजयाचो दिसूय म्हणून हे दोनूय मेळून आमी तांचो याद करतात. आज जो वास्को के प्रमुख समाज सेवी हैं गाजी सालकर जी, उन्होंने उन जवानों को श्रद्धांजलि के लिए ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कि जितने भी हमारे एक्स मैन हैं, चाहे वो गोवा में रहने वाले हैं या जम्मू कश्मीर में रहने वाले हैं, 24/7 हमने जब भी उनको याद किया है वो हर बार हमारी मदद के लिए अपने सब काम छोड़ के हमेशा आगे आए हैं. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.